करून हांवें व्हडलो प्लेयर जातलो. कितले फावटी तुका सांगला आता पाय दुखता आसतलो न्हय. अरे तो फुटबॉल खेळ तुका ना सामोर आजार पाडी तुका सांगले पूण तू कसोच आयकला. कितें उलयताय तू मामा? व्हडो नासतना तुज्यान कशें व्हडलो प्लेयर जावंक जाता. हांव ट्रेनिंगाक वयता तेन्ना गोल किपिंग करून कशें डायट मारप कशें डिफेंड करप हें सगळें शिकयतात. क्लास काडल्या बघा जेवण मेवना आनी फूल प्रॅक्टीस मॉडर्न पडन करिना जाल्यार हांव कसोच प्लेयर जावचो ना. हांवें रे ही व्हडली म्हाका शपथ सांगताय तो. हांवें तुका जल्मान आला तुवें म्हाका जल्मान आलाय. हांवें तुका सांगला तुका फुटबॉल नाका म्हणजे नाका. तू उलयता ते भशेन आमी नास्तीक दिसता. म्हज्या पुता हांव जीव आसो फुडें तुका फायदे तुका एक बरो फुटबॉल खेळगडी जाव आनी स्वताक आमचें नांव वयर काड. कितें उलयता तू? तुका कितें तरी खबर आसा? अरे फुटबॉल खेळटा आसतना तो पडटा मागीर ताका लागता दुखता आनी मागीर रडोन मजेशी येता. मागीर अरे मामा हांव पडटा म्हणून रडना. फाल्यां म्हजे लायक फुटबॉल रडोन जावचें ना म्हणून रडटा. मुझे पाणी सांगला कितले गेलाय मुझे पाणी माग सांगले चढ़िया हुई सोयरी के वच्चिना जोडवा के फॅमिली तो किती दित मला अरे तू ना म्हणा का की मागो तितले गेलो सोरी तो जोडवा के फॅमिली सांगिले तुका मोटरसायकल दितो तू होग रावना का गाडी माग गाडी आणि जोडवा के फॅमिली सांगिले तुका राव घर दिता ना म्हणा का बंगलो माग म्हणून आणि जोडवा के फॅमिली सांगिले जोरी तो तू गरम जात म्हणून एसी दित म्हणून एसी एक माग का दोन माग म्हणून कित गामड्या तुझे पाय कारण तू किती
ना म्हाका हांवें तुज्या बायक केन्ना सांगिल्लें चेडवा बारबोर तुगे बायले म्हाका दी म्हणून. अरे तुझं मुखार कसं सापडलं रे माहिती पड अरे हांव मरे फसले तू तुझं तोंड केला रे त्या बेट्या वयताय जाई कसं तोंड मरे तुगे चेपडे तोड अशें तुका नाका पळय सांगता तू म्हाका सांग नाका अरे तू काम तरी करता रे बेकार मनशा एकाच लागून म्हाका तुझ्या बरा भोंवपाक नाही आणि तर म्हाका गेला तर काम सोद एक्सक्यूज मी सर एक मिनिट काम जाय आसलें ताका काम जालें तूं कित्याक उलयता ताका धरून जायना ताका कितें तोंड धरला तो कितें तू कित्याक उलोवपा दाखोवपा पडे उलयता कातीन गोल नाचवते पूण चोवपा सारकें सुंदर चड लांब नाचत पूण म्हाका सारकें फिट जाता. हांव फ्रेंडा बरोबर हुयीन गेले जाल्यार आपूण भितर येयना मते भायर रावन म्हजी वाट चोयताले हांव येवपासून म्हजी वाट चोयताले हांव न्ही रे ते मुझ्या बसायला हांव न्हू ते येतो न्हू तें कोण ते पांयां घाताय तें सोकें तुका एकदम हुशार आसा हो म्हज्या ऑफिसान कोता घेतलो एक काम कर क्लास विजिटिंग कार्ड उरलेले हे विजिटिंग कार्ड घे आनी म्हाका ऑफिसान येवन यो बरें बरें सामको खोतीन मरे जायला दवरला सद्याक तू सामको स्मार्ट दिसना स्मार्ट दिसत आसलो चल आमी इंटरव्यू आला हांव स्मार्ट न्ही हांव ओवर स्मार्ट पूण दोन दांड्याला सिमेंट पावला कामान घुमान पाणी खेळांत रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळटा कित्याक हे फावटी हांवें पळयलां सुमार 40 वयर खेळ आहाय डायरेक्टराक चडशे जाणांचे जे बूक जाल्ले हेजेर कळटा की लोकांक हो खेळ पळोवपा जाय तितून बुकींग जाता. आतां खेळांत कितें जाता की आमी खूब वर्सां करताय म्हाका खेळ बरोवपा जाल्यार 25 वर्सां जालीं नाचपाक जाल्यार मोर दॅन 40 years जाता. पूण हे खेळांनी कितें जाता न्ही भुरग्यांक एक बेज मेळटा स्टेजीर येवपाक. जो कोणूय खेळांत जो एक्टिंग करता न्हू तो स्टेजीर केन्नाच ताका कॉन्फिडन्स उणी जावपाना. हिंगासान स्टेजीर कॉन्फिडन्स उरता. So आज इनॉग्रल फर्स्ट आयज आमचो फर्स्ट शो हिंगा. आणि कितले प्ले आहात हिंगा 3 प्ले आहा. नाव किती पयले प्ले नाव गर्लफ्रेंड मागीर दुसरे प्लेचें नाव तिसरे प्ले नाव कम्यान घातलो साथ आनी मेन खेळ करपाचो उद्देश म्हळ्यार इतलोच की आमचे परंपरा ट्रेडिशनल म्हणटो तियात्र म्हणटो जमनी वयलो आदीं जमनी वयले खेळ चलोन भोंवन गांवांनी जाताले. हे बरे शेकड्याची वर्सां जायत आसात आनी तो चालू उरपाक आमचे यंग जनरेशनाक हो खेळ मुखार तेणें चलोवपाक कार्नवालाक आमचो एक हेतू आसा आनी हेच कारणाक लागून आमी सगळे गांवांनी हो खेळ घेवन वता. आयज आमी सुरवात केल्या सेंट तेरेजा कॉन्व्हेंट हायस्कुलान
हांगासर ह्या भुरग्यांक हो खेळ दाखोवपाक आनी जी भुरगीं आसात ताणे हो खेळ पळोवन एक 200-300 भुरगीं आसल्यार एक 4-5 पूण भुरगीं फुडल्या तियात्राची मोग लागून ती तियात्रान पार्टिसिपेट जावपाक आनी जमनी वयले खेळ ताणे हान मारून मुखार आमचो हे फुडलें जनरेशन चलोवपाक. जी आमची परंपरा आसा, तियात्राची परंपरा, संगीताची परंपरा, ती नवे पिळगी मेळून पावपाची, नवे पिळगेक हे परंपरे कडेन लागीं हाडपाची. आनी हेच उद्देशान आमी ह्या जमनी वयले खेळ जाता तितले कोणशा मेळून पावपा खातीर एक उद्देश दवरून आयच्यार आमी जमनी वेळे खेळ उत्सव सुरू केला, जो हांगा रायसान स्कुलांतल्यान सुरवात जाता. आनी आयच्यार ही सुरवात करपाक आमकां जाणे हो सहकार दिला आमचो डायरेक्टर देवेंद्र मायणा धरून तांचे कलाकार, ते बरोबर आमचो संजू बाब आसा हांगा लागसल्लो, हांगासरले सिस्टर्स जातात आनी तुमकां विद्यार्थ्यांक स्टुडंट्सांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात. आमचे मिडिया भाव आसात तांकांय काळजांतान देव बरें करूं. तुमी ह्या खेळाचो आनंद घेवचो आनी फुडल्या वर्सा तुमी खेळांत भाग घेवचो अशी आमची विनंती. देव बरें करूं.